तुमकां सगल्यांक म्हजे मोगाचे उणवणीत येवकार. सोजमोतान तुमी सगलीं भलायकेन बरी आसा म्हणून. And thank you very much for coming here to be our audience. आज जावन आसा आमचो 21वो एपिसोड आनी आयच्या एपिसोडान हांव तुमच्या फुड्यान हाडटा एक वजनादीक पर्सनॅलिटी. I would call him a multifaceted personality. Multifaceted हांव कित्याक म्हणटा तें तुमकां उपरांत गवतलें. सद्याक तुमकां हांव इतलेंच सांगता, गांवान वेदनेचो आस्ते तोंडाचो. I would call him a jolly good fellow. And he is a very, very handsome young man. What more do you want? Can you guess who he is? No? 8 minutes. Watch this. ओ माय तिसरा उगडास तुझो न्हिताना भोंवताना बेजार बेजो तुजी विणेची वग मोजान नजो देखून घेवन भोंवता फोटो तुजो पायच्या फाटल्यान तुवें आमकां पोसली जेवण शिकोवन मोय मोगान वाडयली रिद्देक शिकोवन समाजाक दाखयली तुज्याच बेसांवांनी लंडनाक पावली. So audience, please put your hands together and welcome Savio Pinto. Hello Savio. Hello. Welcome to Pickle Tickle Chat Show. Welcome. Nice Yeah, to this meet is you. a beautiful flower for a handsome young man. That's always I like it. See what I mean? Okay, Savio बाब, तुजी म्हाका जितली थोडी भोव म्हायती आसा ते प्रमाणे हांव जाणा तूं एक बरो बरोवपी, तियात्र, कथा, रोमांची बरयता तूं जावन आसा एक तियात्रिस्ट. पॅट्रिक दौराच्या तियात्रांनी तुवें काम केलां आनी त्या भायर दुबय आसतना तुवें जायतीं कांतारां गायल्यांत. तूं जावन आसा एक खेळगडी, फुटबॉलांत तुवें नामणां जोडलेलीं आसा. तूं जावन आसा एक धोंदेकार, बिजनसमॅन, ट्रॅव्हल एंड टुरिझम हातूंत तुजो जायतो हातभार आसा. आनीक सद्याक तूं हालींच्या वर्सांनी तूं एक फोटोग्राफर आनीक बर्ड वॉचर. जाल्यार तूं आतां म्हाका सांग, तुका कोण म्हणून उलो मारूं? धोंदेकार, तियात्रिस्ट, बरोवपी, फोटोग्राफर. नो, बर्ड वॉचर. कोण म्हणून तुका उलो मारूं? ना, म्हज्या लायफान हांवें म्हजी आख्खें जिवीत वाटलेलें बरी आहा. ओके. पयले एक तियात्रिस्ट पड हांवें चाकलें. मागीर तूं फुटबॉलर जालो. फुटबॉलर पयलो काय तियात्रिस्ट? फुटबॉलर पयलो. दुबय वयचे आदी. ओके. बिजनसमॅन केन्ना जालो? बिजनसमॅन हांव दुबय सान परत येतकूच आफ्टर 1985. ओके. आनी बरोवपी केन्ना जालो? बरोवपी एक फावटी रिटायर जावच्या आदी म्हाका संदी मेवली, कित्याक हांवें चिंतलें परत तियात्रान वेचोना म्हणून. ओके ओके. सो मुकडेन पळय कितें स्टॉक आसलेले ते हांवें सगळे बुरोवन काडटलो म्हणजे, कित्याक ते बुरोयलेले सासनाक उत्तेले. ओके. आनी फोटोग्राफर केन्ना जालो? फोटोग्राफर आतां हालींच एक 8 वर्सां पयलीं जालो. ओके. दॅट मीन्स आय थिंक आय शूड स्टिक विथ मल्टीफेसेटेड पर्सनॅलिटी, रायट? येस. ओके. सावियो, तुजी आतां इतलींशीं रुपां आसात म्हणटोच म्हजे प्रश्न जे आसात ते त्या वेगवेगळ्या रुपांचेर आदारीत आसात. सो पयले आमी तुजें रूप घेवया. सावियो पिंटो ॲज अ खेळगडी, फुटबॉलर. नाव चडशे फुटबॉलूच आपलें प्रोफेशन कशें घेतात. कुडीन ताकत आसोसोर, बोर्ड आसोसोर ते फुटबॉल खेळटात. फुटबॉलान ते दुडूय जोडटात, नामणाय जोडटात.
आनी रिटायर जाल्या उपरांत कोचिंग करतात एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पूण तुवें तशें कांय करूंक ना, कित्याक? ताका खास कारण आसा. ओके कित्याक त्या काळार आमच्या तेंपार आमी कॉलेज करतलो म्हणून कॉलेज करूंक जाय म्हणून करताले, कित्याक दुसरे ऑल्टरनेटीव नासले आमकां. ओके दुसरे तेन्ना ती हॉटेलांय नासलेली, कांय नासलेली. सो कॉलेज करून आनी कितें करतलो. मागीर सडनली हांव गाल्फान वचपाचो म्हजी तयारी जाली. ओके ओके सो गाल्फान वचोन वयच्या वचोनूच त्याच वर्साक थिंगा आमच्या गोंयकारां थिंगा सगळे तियात्र आसता. ओके ओके सो कोणाक तरी खबर मेवली कितें हांव तियात्राक नाचतालो म्हणून गोंयाक, कित्याक आमी वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन आनी गांवचे तियात्र 2 वर्साक तियात्र करताले. ओके ओके सो तूं दुबय गेला म्हणून तुवें फुटबॉलिंग ओके. फुटबॉलान तुजो फेवरेट पोजिशन खंयचो? फॉरवर्ड, डिफेन्स, गोल किपींग वर आनी खंयचे? म्हाका खास कॉलेज लेवलाक जागो मेळ्ळलो लेफ्ट बॅक म्हणून. ओके रियली? I was specialist in left and I play with my left leg. Oh wow! तर आमकां सांग तुजो फेवरेट फुटबॉल क्लब खंयचो? ज्या क्लबांनी वा ज्या टिमीन तूं खेळला पळय तातूंतलो. पळय आमचो पार्क्स ऑफ नागोआ स्पोर्ट्स क्लब म्हणटात तो एक आंतीक क्लब. येस येस आय हर्ड. युनिक वन इन द होल ऑफ इंडिया म्हणल्यार जाता. रायट रायट. आमकां ओल्ड सकला जाल्ले एका तेंपार म्हणल्यार आमी जायतेच भुरग्यांक फुटबॉलर करून आख्खे इंडियेक परजोडल्या. ओके ओके सो युअर फेवरेट क्लब इज? या पार्क्स ऑफ नागोआ पार्क्स ऑफ स्पोर्ट्स नागोआ. व्हेरी नायस. ओके आतां तुझं दुसरें रूप घेवया. सावियो पिंटो एज अ तियात्रिस्ट. तियात्रिस्ट चडशे मोरो सोर तियात्रिस्टपण चलयतात. ते दुसरे सर्वीस लेगीत ते करतात जाल्यार तरी आसतना ते आपणें तियात्रिस्टपण चलयतात. पूण तुवें तियात्रिस्टपण मोदेकात सोडलें, कित्याक? तुका तुजी पर्सनॅलिटी पळयत जाल्यार तुका आजुनूय हिरो रोल मेळोंक शकता. पूण तुवें तियात्रिस्टपण कित्याक सोडलें? कितें आसता शरण बाय, जेन्ना दुबय आसलो 2-3-4 तियात्रां भितर हांव बरो फामाद जालो. ओके आनी 1985 हांव गोंया परत येयलो. तेन्ना 4-5 वर्सां सुमार घराच आसूं. ओके सो चिंतालो कितें करचें काय म्हूण. तेन्ना तो म्हाका सोयेक मेवलो 3 सिजनां पॅट्रिकाक नाचपाक. ओके सो तेन्ना मागीर ऑल ऑफ अ सडन मागीर म्हाका नोकरी जाली. ओके सो नोकरी जाली ती सारकी अशी जाली दुसऱ्या कामाक आनी कोहें ओके वेळ मेळना. वेळ मेळना जालो. ओके ओके सो इट वॉज इन टुरिजम रिलेटेड सर्विसीस. ओके सो दॅट इज वाय तूं तेका तुजे सर्विसेक लागून तुवें तियात्रिस्टपण सोडचें पडलें. ओके तूं दुबय आसलो तेन्ना जायतीं कांतारां तुवें गायल्यां. तर तीं कांतारां सोलोज, डुओज काय ट्रिओज? म्हजे फेवरेट आसले ते सोलोज, ओके डुओज एंड ट्रिओज. ओ ट्रिओज. ट्रिओज म्हणपाक आमचो मास्कारेनाज, एडी मास्कारेनाज. मास्कारेनाज. ओके 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 मास्कारेनाक बरी खबर आहा. ओके ओके आनी दुसरो कोण? दुसरो आमचो एंटनी रॉड्रिगीस म्हणून आसलेलो तो सर्वीस सोंपलो बाबडो ओके फ्रॉम कार्मोना. ओके आमी गाजयताले. ओ वाव व्हेरी नायस. सो तुमी तेन्ना ट्रिओचे वस्ताद आसले दुबय? आसलेले. कित्याक तेन्ना थिंगा तियात्र आमी खंयचे नाचलो लुगडो आसा म्हाका जॉफी दे माजोर्दा म्हणून ताजो एक तियात्र. ओके लेचिंदेस कांदोलींचो चेडो तेजो एक तियात्र. ओके ओके मागीर क्रिसाची रगत म्हणून तो चड फामाद जाल्लो थिंगा. ओके ओके अशें आमी ते तियात्र जाताले दुबय म्युजियमा लागीं. आतां सगळेंच चाड बदलला थंयसर. ओके आतां तुवें तियात्र बरयलात म्हणटात तुवें बरोवन माचेर हाडल्यात तुवें? ना ना तेंच म्हजें दुर्दैव. ओके एकूय हाडूंक पावोंक ना. yeah. सो बेस्ट थिंग वॉज टू रायट. ओ व्हेरी नायस. सो रायट करून ते कन्वर्ट करून हांवें म्हजें पयलें पुस्तक काडलेलें ते मोगाची बॅट. रायट हांवें वाचलां. And I think we were there for the inauguration. करेक्ट. तितलेंच न्हू तुज्या गोरकाराक ती सगळी खबर आसा ते हेची. कित्याक ते आजून थोडे
चित्र वा फिल्म करूंक येवजितात. Oh, हांव nice. नको whether it is going to materialize. I wish you all the best for that. I wish you all the Thank you best. so much. ओके सावी बाब तुजें तिसरें रूप धंदेकार बिझनेसमॅन. हांव जाणा ते प्रमाणे तुजी एक ट्रॅव्हल एजन्सी आसली. ते एजन्सीचें नांव कितें? कामाचे ते एक्सपिरियन्स मेवले म्हणटकूच हांवें चिंतलें म्हजो रिटायर जावपाचो टायम आहा, सो त्या आदींच 2-3 वर्सां आदींच रिटायर जालो आनी म्हजी खूब खास ट्रॅव्हल एजन्सी उगडली VSP हॉलिडेज म्हणून. VSP हॉलिडेज. VSP हॉलिडेज. सो ओके. ती ती हांवें अजूनय चलता? ना ना आतां चलना ती 6 वर्सां हांवें चलयली. ओके. कित्याक आतां हे वर्श जाल्लें आहा, वातावरण सारकें ना गोंयांत ओके ओके आनी म्हजें कितें करता तें सारकें 100% शुअर करता. ओके कित्याक आतांचो जो स्वभाव गोंयांत उरला तो ट्युरिस्टांक उरोंक ना. ओके दॅट इज अ पिटीफूल केस. ओके पूण तें कितें जावन लोक म्हणटा तुवें जायते दुडू कमायल्यात म्हणून ती एजन्सी राव. इज दॅट ट्रू? दुडू कमावंक येता, दुडू कमावंकूच जाय म्हूण धंदो करता. दॅट इज द फर्स्ट रायट that is the first thing to think about. ओके बट नाव रायट नाव इट इज नॉट No, I have closed it. टुरिझम म्हणल्यार कितें तुजें डेडिकेशन आसूंक जाय पयलें सद्याक. ओके म्हणल्यार आयज मेरेन हांवें इतलीं आतां 17 आनी 22 वर्सां काम केलां त्या प्रमाणे गोंयांत हें तें डेव्हलप जालां म्हणटात, हय. म्हणल्यार आमची परिस्थिती आजून सुदरोंक ना. ओके इट इज अ पिटी टू टेल यू. ओके कित्याक डिसिप्लीन म्हणलेलें ना, ट्रॅफिक डिसिप्लीन ना, रस्त्यार डिसिप्लीन ना, एअरपोर्टार इटसेल्फ इज अ डिसिप्लीन ना. रायट हांवें कितलेच फावटी म्हज्या लेखांनी बरोवन हे सगळे माचार हाडलेले आहा. ओके बिकॉज आय रायट टू द एडिटर ओके आर्टिकल्स आर्टिकल्स. ओके खूच मौका दी म्हणून टुरिझम मिनिस्टराक आपल्या कडेन म्हणजे म्हाका भेट करूंक म्हणजे प्रश्न दिवंक. कित्याक अशें बरोवन साद्या ते कोणाच्या कानार पडना, लोक वाचताय. ओके बट आय हॅव अ मेसेज फॉर हिम स्पेशली टू टेल, ओके which I will personally go and tell him if chance given. ओके यू हॅव टू डू दॅट. ओके तुजें चवथें रूप बरोवपी. आतां मेरेन तुवें कितले बुक्स बरयल्या तांचीं नांवां सांगशी? सद्याक हांवें 5 पुस्तकां बरयल्या. ओके बरोवन क्रमांकन हय छापल्यात. ओके पयलें जावन आसलें मोगाची भेट, मोगाची भेट. दुसरें जावन आसलें पोरबीन तुमकां, ओके तिसरें जावन आसलें पातकाची सावळी आनी चवथें आनी पांचवें दोनूय बराबर हाडची म्हाका सयग मेवलो कित्याक कोवीड पावलेलें. ओके 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 कोविडान पावलो तेन्ना ती हांवें दोनूय पुस्तकां बराबर छापलीं. मुनीसो देंवचार ओके आनी नाच बाय नाच म्हणून. व्हेरी नायस. सावे बाब हांवें आयकलां तूं गोंयकार खंय तुजें पुस्तक वाचतोच रोखडेंच फुडलें पुस्तक केन्ना येतोलें काय म्हणून वाट पळयत रावता. इज दॅट ट्रू? सारकें बाय सारकें. कित्याक म्हाका उगडास आसा ते प्रमाणे पयलीं म्हजी 2 पुस्तकां 93 year old lady. ओके She was not in that good this thing, but she could read and understand. ओके तिका हांवें 3 पुस्तकां दिल्लीं म्हजी आनी तिचे कुयदाद घेतालो तिची धूव फातोर्डाचा रावता. ती नॉन स्टॉप ते म्हजें पुस्तकां वाचताली. ओके जेवणाक यो म्हळ्यार जेवणाक यो पयलो हो ओके ते सांगले म्हणून म्हाका चोवीत. हय हय नॅचरली एल्डरली पळय थोडे रोमांचे वाचता न्हू हय. ते सदांच म्हाका म्हणून सावी दुसरो केन्ना येता, दुसरें पुस्तक केन्ना येता. व्हेरी नायस व्हेरी नायस. हांव म्हजो बेस सांबाळून दवरलेलो. ओके हे बरोवपाचे गूण तुका खंयच्यान आनी केन्नासान आयले? तुजे फामीन कोण तरी बरोवपी आसलो? ना म्हज्या फॅमिलीन कोण बरोवपी नासलो, पूण गायनाक गावपी सगळ्यांक येताले. ओके म्हजो पाय पयलीं सद्याक व्हडलो म्युजिशियन आसलोलो. ओ वाव. ट्रम्पेटर ओके मेस्त्री म्हणटाले ताका. ओके मेस्त्री नांव कितें? Sharon पिंटो. ओके 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 आनी म्हाका इतलेंच दूख भोगता म्हाका ताणें म्युजीक शिकोवंक ना म्हणून.
आयज ताणें म्युझिक शिकोवंक ना काय तुका खुशी नासली शिकपाची? ती सवलत्यो नासल्यो तेन्ना ओके, ज्यो पळय आतां आहा बट हय. स्टील हय. कित्याक घरा कडेन प्रॅक्टीस करताले तेन्ना हांव ड्रम सेट बा हातीन घेवन रेडी ओके. करतालो म्हणजे कितें बट तो पॉसिबल जावंक ना. All यू right. नीड अ पुश. Okay. So that push did not come. ना All right. All right. You can still learn, you know. I know, I tried my best. I tried my best to tell you the fact. When I was working in Panjim, Okay. I went to that school near the post office. Okay. And Father Martins was a teacher there. Okay. त्या फादराक सांगलें, फादर हांव मोडचें न्ही आदी म्हाका म्युझिक शिकोवन मरोंक जाय. सो तेणें म्हणलें, सावियो तूं पावता तेन्ना यो, तुका अमकोच वेळ ना. Okay. सो पूण तें म्हजें काम असलें आसतालें. हांव खंयच्या वखदार खंय आसतालो ती खबर खबर आसना. आसना. टुरिस्टाक लागून तेजेच एक फावटी आसतालो, एअरपोर्टार आसतालो, हॉटेलान आसतालो. Okay. सो दॅट वॉज अ पिटी थिंग. Okay. मागीर दुसरो चान्स गेलो फादर पिटरा कडेन. Okay. चेडवाक थिंगा म्युझिक घालें, ताणें फर्स्ट ग्रेड केल्या All ट्रिनिटी. right. Okay. तेन्नाय फादरान म्हाका ते ट्रायल घेता न्हू म्युझिकाचो हय, पिटाचेर. हय, आनी तो वाच म्हणूंक लागलो, तो सगळे जाणां म्हणूंक लागलो. Okay. But unfortunately, till today, I'm repenting for not learning music. You can still learn. जाता, जायना न्हू जाता. Okay. Okay. Let's hope. Let's hope you take up music. सांगशी आमकां तुजो फेवरेट सारको क्लोज टू युअर हार्ट खंयचो बूक? हांव जाणा तूं म्हणटलो सगळे बूक आपणाचे क्लोज टू माय हार्ट म्हूण, बट देर मस्ट बी वन एट लिस्ट वीच इज युअर पर्सनल फेवरेट. म्हजो हेतू बरोवपाक म्हणजे कसली तरी एक संदेश दिवपाक आमच्या लोकांक. ओके. तें जालेंच. या. म्हणल्यार जो पयलो बूक आहा न्हू, मोगाची बॅट, ओके. तूं वाचल्यार तूं दुखां घडोवंक शकता. Okay. So that is your favorite. शकता. That is still my favorite. Very nice. Okay. आता तुझे 5वें रूप फोटोग्राफर आणि बर्ड वॉचर. सावियो बा, बर्ड वॉचर हाक आनीक एक मिनींग आसा म्हणून जाणा तूं न्हू. जो कोण चेडवांक पळयता तांकां बर्ड वॉचर म्हणटात. आतां तूं पळयता ती खंयची सुकणी पाकां आसलेली काय दोंगे आसलेली? पाकां आसलेली. Are you sure? केन्ना केन्ना चिंता दुसऱ्यांक पाकां लावन हाडची म्हणून. हांव जाणा आमच्या घरा सामकाराक एक रस्तो वयता. त्या रस्त्या वयल्यान जायतीं सोबीत सुंदर चेडवां पासार जातात. देखून हांव सोजमोली बर्ड वॉचर ताका लागून नाका म्हणटात म्हणून. दॅट मीन्स वॉट यू आर वॉचिंग आर नॉट दोज बर्ड्स. This is called wildlife. Okay. Wildlife. Okay. Okay. देवाच्या कृपेन आयज मेरेन आख्खे गोंयचे रानां भोंवला. Okay. Okay. रानां भोंवला. Okay. आनी सद्याक म्हज्या घरा फुडल्यानूच धाकटें रान करून दवरलां. Oh, wow. म्हज्या दुसऱ्या इश्टांक सुकणी कोही वागतात ती बोड. Okay. कोही न्हांवता, कोही एकमेकाक बॅट कोत्ता, कोही चू 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 कोत्ता. Okay. कोण कशी मोग करता. Yeah, exactly. That is their reality. Okay. It is a reality. Wow. Really? You have to have patience to watch them. खरेंच देवान कितली सोबीत सुंदर सुकणी आमकां रचून दिल्यान, वेगवेगळे तरेची रंगाची कितली. पूण आमकां मनशांक टायम आसना, वेळ मेळना तांकां पळोवन ताची सोबीताय, तांची विविधताय. पूण म्हजी पोरबी तुका सावियो बाब, तुज्या आनी तुज्या असल्याक जे तुमी खूद वेळ काडून त्या सुकण्यांक सोदूंक भोंवतात आनी तुमच्या कॅमेरान ताचे रूप रोंग सगळे सांबाळून दवरतात. Really commendable, really commendable. सावियो बाब, गरम जाता न्हू? गरम जाता, कितें जाय आसलेलें हय, थंड. जाय आसलेलें. गरम तान देखून लागले उपकारता. आसले. हय, गरम देखून उपकारता न्हू. ओके, देन शॅल वी टेक अ टी ब्रेक? Yes, yes, कसली please. चाव पसंद तुका? काळी चाव काय दुधाची? सद्याक आतां काळी चाव बरी. Wow, I also like काळी चाव. All right, we are going to take a tea break, but don't go away. We are going to show you something very, very interesting. Eurasia cuckoo, Beagle sunbird, Asian paradise flycatcher, flamingos, pond heron, painted stork,
common kingfisher, black-naped monarch, Indian mongoose, Jacobean cuckoo, Indian roller, golden oriole female, stock-billed kingfisher, brown-headed gull, rose-winged parakeet, orange-headed thrush. एकदम बरी झाली. Thank you. So, audience, what did you think about our exhibition of beautiful birds? Beautiful, no? Really, really, that is his collection. So, a big applause for Savio Pinto. Okay, Savio ba, तुमका हुईच्या फोटोआक award बा मेवल्यात? Yeah, there is plenty of activity going on worldwide. Okay, okay. So सद्याक world magazine आसता they are based Indonesia or it's a world bird exhibition आसता. So daily we have to put your entry there. Okay. At the end of the day, the pictures are chosen. Okay. Yeah, birds are chosen. That is the satisfactory this thing because out of thousands birds, Yeah. around 50 birds are chosen for the day. The number is this time. Okay, okay. It is all digital certificates. Okay. आणि आता व्हडले अंतरराष्ट्रीय हितून हांवें म्हज्यो 2-3 सुकण्यांच्यो एंट्री घातल्या. Okay. 15th एंट्री काबार जाल्या. तेचो निकाड येतलो. Okay. तेका कॅश प्रायजीस आहा भरपूर. Oh wow. Really like that many activities are going on. Okay, तुका खंयचो फोटो तुझे कलेक्शना मध्ये फोटो जेन्ना तुवें तो काडला तुका चड सॅटिस्फॅक्शन भोगला? एक सुकणें आसा आमूर फाल्कॉन म्हणून तें तुका म्हाका मेळोंक 3 वर्सां लागलीं. ओ वाव. कित्याक तें मायग्रेटरी बर्ड. ते एंड ऑफ ऑक्टोबर गोंयां पावता आनीक एंड ऑफ नोव्हेंबर वयता. ओके. आनी तें सुकणें तें एक 4 ते 5 दीस देखून फ्लाय जाता. रायट कमिंग फ्रॉम इंडोनेशिया मागीर वेस्ट बेंगॉल पावता. ओके. आनी ते पावतकच ती भुकेल्ली आसता. ओके. ओके. आनी वयर हेजेर वायराचेर बसोन आसता. ओके. पयलें स्पॉट केल्लें तें हांवें पिल्यार प्लेटून म्हणल्यार फोटो काडूंक मेळोंक ना म्हाका बरो. ओके. म्हाका जावो तो फोटो मेळोंक ना. मागीर हांवें नोटीस केली आमकां ती कांसावली. कांसावली मेवलो बट आय वॉज नॉट हॅपी विथ द फोटोशूट ऑफ इट. ओके. ओके. आनी एक दीस तोच वयता आसतना ऑल ऑफ अ सडन हांवें पयस कितें पळयलें. ओके. 2-3 जाण आहा. हांव ल्हव चोरां भाशेन लिपोन तेवटेन ताच्या फुडल्यान गेलो. ओके. फुडल्यान वचोन ते पुढे म्हाका फोटोग्राफी ताजो मेवला. ते गोंयान आनी कोणाकूच मेळोंक ना इतली म्हाका खात्री आसा. अमूर फाल्कन. पण ह्या वर्साक हांव म्हजे बर्डिंग सगळे सुकण्याचे फोटोचे exhibition. All the best. Okay, now as a photographer, what interest तुका केन्ना सावन आयलो? कितें जालें एक दीस म्हज्या इश्टान ही इज द एडमिन्स ऑफ बर्ड्स ऑफ गोवा. ओके. जातून हजारांनी मेंबर आहा. थोडे मेंबर पळोवपाचे आहा, थोडे मेंबर पार्टिसिपेट डेली फोटो अपलोड करता. ओके. ओके. सो तेजो फोटो पळोवन अरे तेजें नांव सावियो फॉन्सेका. ओके. ताका सांगलें अरे म्हाका एक पाट व्हर रे म्हणून. सो तेणें म्हाका 4 वरांचेर वेर्ना इलेक्ट्रिसिटी कडेन मेळ पडोंक लागलो. ओके. तेणें पळय हे म्हाका कितें दाखयल्लें तेन्ना सावन हांव तांच्या मोगान पडलो. So you became a professional photographer from that time onwards. I can say it is my passion. Very nice. So it's a nice passion. Savio, Yes. given your personality, म्हाका जाल्यार दिसता तेन्ना तूं तियात्रान एक्टिंग करतालो तेन्ना चडशे तुका हिरो रोल दिताले आसले, रायट? करतालो. ओके. रोल करतालो. ओके. आनी तेन्ना ती तुजी ऑपोजीट हिरोइन्स जी आसली आय एम शुअर ती एकामेका कडेन झगडटाली आसली तुजे सामकार एक्टिंग करपाक. एम आय रायट? It was always fun to get a new heroines. ओके. वाव. ओके. सो आमकां
सांगशी तुजो अनुभव कितें कशें आसलें अलॉंग विथ युअर हिरोइन्स ओ चेडवान सांगात. No, when she was good, I have to be good also. Okay. So ती challenge असतालीच. But that is about the acting part. What Acting about the part. personal touch? All friends, so they were all my friends. Okay. So there was no flirting They there. check bound. There was no flirting. No. That was not on my mind. Oh, really? This I don't believe. Okay, Savio, तूं तियात्र पळयता हांव जाणा. खेळ तियात्रूय पळयता आनी पारंपारीक आमचे सातपोड्यांचेय तियात्र तूं पळयता जाल्यार ह्या दोनूय मदें तुका कितें तरी अंतर दिसता? There is vast difference. What is that Vast difference? between the non-stop आणि सातपड्यांचे तियात्र. ओके. मेन तियात्रांक कितें आसता, जरी तुका ती पार्ट बरी वचना, तूं कांतारांनी तरी हुशाल जाता. ओके. वेगवेगळी कांतारां मेळ्ळी. You mean you are talking from the audience point of view? ऑडियन्स पॉयंट ऑफ व्यू. Okay. वेरेज नॉन स्टॉपान कितें जाता, आमी जाणा, तूं आदींच जाणा कशी कांतारां येतली, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द Play. प्ले. कांतारां आवडटाली म्हाका आनी पार्टूय आवडटाली म्हाका. Okay. कित्याक आय मायसेल्फ वॉज एक्टींग एंड पुटींग मायसेल्फ इन देअर प्लेस. हाऊ ही शूड हॅव डन, वाय ही शूड हॅव नॉट डन दीस. Okay. हांव म्हाकाच म्हणटालो. Okay. So you are actually getting involved in the play. Yeah. Otherwise ते you cannot तियात्रांत enjoy. सारको इन्वॉल्व जाता. You cannot enjoy it otherwise. Correct. The best पळयता ते आतां कोणाकूय ताळयो मारता. That is not good. Okay. कित्याक वालोर दिवपाक जाय. समज एक कांतो दिसता, Yeah. तो खरेंच कांतोरिस्त हो बसतोच कांतार म्हणटा. दूख भोगता सांगपाक, कित्याक आयज पळय तियात्रिस्ट आहा आमचे भाव, ते काळा म्हणटा बरें आहा, ते काळ येवन गेलो. ओय. आतांच्या भुरग्यांनी तरी ते म्युजीक शिकोवन आपणी कांतरां रचून हाडूंक जाय. Okay. आनी You हे talk. म्हजें हांवें लिखणेक बरयलां. गेल्या 15 हेराल्लाचे गोंय कोंकणी दायजान तुमी वाचलां जाल्यार गमतलें तुमकां. Okay, very good. Thank you for that suggestion. I'm sure some of you will note that. थोडे तियात्रिस्ट आपले तियात्र दाखयतात डायरेक्शन नासतना. तुका कितें दिसता, डायरेक्शन गरजेचें वो ना? Without direction there cannot be a theatre. Right. Or any play, even one act play also, you need direction. Correct. कित्याक डायरेक्शन ना जाल्यार तें कांयच्या कांय जाता न्हू. सारकें. जरी तू कडेन जायना, कोणाचोय तरी आदार घे. कित्याक आमचे आतां कितलेच एल्डरली तियात्रिस्ट भाव आहाय, Right. भयणां आहाय, ते Right. कडेन एडवायस घेवपाक जाय. Correct. केन्ना चिंतूंक फावना, ना हें आपण आहा तो हेंच करतलो, तो हें जायना तें. जाय. यू नीड हेल्प ऑर Right. एडवायस. Very nice. आतां आमकां एक फनी इन्सिडंट सांगशी आमकां. इदर बर्ड वॉचिंग or गर्ल वॉचिंग, bird watching as a theatrist, as a खेळगडी, as a businessman, as a बरोवपी, ज्या तुजी रुपां आसा तितूंतलें एक खंयचें तरी तुज्या उगडासा उरपा सारकें पूण फनी इन्सिडंट आमकां सांगशी. एक फनी इन्सिडेंट म्हणटा दुबय तियात्राक जाल्लो. ओके, सांग. ती सीन असली दुखेस्त आसलेली ओके. आनीक उजो लागून हांव उलपल्लो. आहा. सो तेन्ना तो इंटरवाल जालो न्हू. सो इंटरवाल जावन तो हांव मातशें तो हें आसोंक जालोलो. ओके. तो सिटींत भायर हेचो लासलेलो तो Makeup. मेकअप करून आसतना हांव दुसरे सिनीक उबो जालो. ओके. डायरेक्टर हाडल्यार बोड मारूंक लागलो. ओके. तूं उलोवंकूच उरलो म्हूण भितर. Okay. So nothing beside that. The rest, because I'm a disciplinarian. Okay. Where discipline is there, I am there. Otherwise, हांव कुशीन सोडपी. Okay. एक कडेन आमी हिंगा गेल्ले गुजरात. Okay. रन ऑफ कच, ग्रेटर रन ऑफ कच एंड लो रन ऑफ कच म्हणून आहा. Okay. सारकें सोबीत प्लेस. Okay. हो बडी. Okay. हो बडी. थिंगा आमी सगळे 9 जाण आसलेले. 9 जाण रातचे शेणले आमी. Oh. रातचे ते आमकां पळय वयलेले ते दोंगरार Ah. ते रानांतले भायर खूंय सोरोंक जाय ते शेणले. Okay. आमकां सांगूंक ना पयलें. आमकां सांगूंक ना ड्रायव्हरान आनी गायडान सांगूंक ना हय जालां म्हूण. गुंटा कित्याक
तो रान काढून आणि त्याच्या वयले एक दोगोर मेवता. तो दोगोर पास केल्यार तूं पाकिस्तानाक पावता. ओके ओके हां सो हो कित्याक गुंटा सगळ्यो गुंटा तेन्ना विचारल्यार मागीर मातशें प्रॉब्लेम जाला म्हूण गमले म्हाका. तेन्ना Okay. मातशें भियेले आमी ओके ओके आनी भियेले आनी पूण एकामेकाचो सांगात आहलो म्हणटकूच कांयच नको हें जालें तें शेवटाक पावलें. सावियो येस. आतां हांव तुका थोडे प्रश्न घालतां. त्या प्रश्नांचो फकत तुवें एकाच उतरान जबाब दिवंक जाय. शुअर ओन्ली वन वर्ड. Sure. नॉट इवन 1.5. शुअर. ओके येस. रेडी डन. ओके पहिलो प्रश्न. बर्ड वॉचिंग कोत्ता त्याच कॅमेरान तुवें गर्ल वॉचिंगूय केला वय वो ना? ना. You mean to say you have used another camera for that? You can say that. The lens change करचे पडटा. ओके फुटबॉल खेळटाना तुवें एक पावट तरी गोल मारला वय वो ना? ना. फाल्यां तुका कोणें तरी फुटबॉल खेळोंक आपयलो आनी पेनल्टी किक मारूंक चान्स दिलो. वॉट आर युअर चान्सेस? 100%, 70%, 50% or 0%? 70%. कोंकणी पुस्तकां छापून तुवें कितले लाख जोडल्या? 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, कांय न्हू वेळान हुस्कोण भोगला. सोडपाचो प्रश्नच ना तितून. ओके तुज्या निमाणे तियात्रान तुका पर शो कितले फारीक कोत्ताले? 2,000, 1,000, 500 रुपया ओ ताचेवन उणें? ना. तें सांगून दिसना. दॅट मिन्स द लास्ट वन. येस. उणें. ओके फ्लोटींग पोर्नान ओ चिटींग कोरी नासतना बिझनसान दुडू करूंक जाता वय होय. ओ ना? होय होय होय. डेफिनेटली. तुवें केन्नाच करूंक ना. ना ना. ओके सावियो बाब आमच्या पवित्र पुस्तकान जेजूची शिकवण अशी सांगता की चुकलेल्यांक 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7 पावटी भोगसूंक जाय म्हणून. ओय सारकें. ओके तर गोंयच्या आमदार जे एक पार्टी सोडून दुसरे पार्टीक उडकी मारतात तांकां आमी बक्षीत रावपाचें वय वो ना? ना. ओके तुजे आदले व्हंकलेचें पयलें नांव कितें? आंतोनेत, सँड्रा, अनिता or something else? ताल्ले एकलोय न्हू. इट इज वी एंड फॉर वितालना. It was nice having you on a Pickle Tickle chat show. तुमी आयले तुका चड आनी चड काडसांतां देव बरें करूं. तुवें कितलीशीच म्हायती आमकां दिली स्पेशली ऑन युअर बर्ड वॉचिंग नॉट गर्ल वॉचिंग. ओके आनीक कितलो दिवेर्तिमेंटूय बी आमकां दिलो. फनी इन्सिडेंट तुवें आमकां सांगले आनीक आमच्या पिकल टिकल चॅट शो पळयणाऱ्यांक तुवें भरपूर हांसयलें. तेका लागून तुका चड आनी चड देव बरें करूं. तुमकां देव बरें करूं शारण बाई. ओके असोच मोग आसूं. and because you have been a good boy I'm going to give you something really nice. कितें तें जाणा तूं? खंय जाणा जातलो. That's a surprise. Okay. So, मोज्या मोगाच्या चॅट शो पळयणाऱ्यांनो सोजमोता होवूय एपिसोड तुमकां लायक जालो आसतलो म्हणून आनी लायक जाला जाल्यार तुमी जाणा कितें करपाचें तें. You have to like it, comment on it, share it with your friends just like you always do, I know. So, मेवचे फुडल्या एपिसोडान. Till then, I wish you good luck, good health and a big God bless. Love you guys.